जाता की हॉटेल ओनराक सांगपाक की बाबा यू प्रपोज दॅम तुझे हे कॅटेगरीन हॉटेल जाता हे कॅटेगरी तुझ्या हॉटेला यू प्रपोज अ हायर रेंट फॉर दॅम लेट दॅम कम विथ द नेगोशिएशन इट इज सेकंड क्लास कॅटेगरी तुझी हा ताका कितलो प्रपोज केला तुवें रेंट माझी हांवूच सांगा दीज हॉटेल तांकां यू कॅनॉट चार्ज दॅम फॉर 2000 म्हाका दिसता म्हणल्यार 10,000 वयर आसा पळय ना तू रेंटान वचो नाका तू हांकां यू चार्ज दॅम एटलीस्ट 4000 फॉर रूम पर इयर एटलीस्ट 3-5 करूच कर यू दीस इज द ओनली वे यू कॅन गेट द रेवेन्यू these people त्यांचो टर्नओव्हर वर्सा कितलो कोटी जाता जाणा तू 5 ते 10 कितले म्हणटा तेका गायडलायन्स वेगळे आहा होमस्टे म्हटलं की तुका पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे परमिशन लागना न्हू ते एक बदल आनी दुसरें म्हटल्यार तुवें ते जर सुरेश सरान सांगल्या प्रमाणे तुमच्या कडल्यान मेळ्ळेलो टॅक्सच्या रुपान मेळ्ळेलो पैसो आमी गांवाक वापरूंक शकता ताका लागून हे सगळे जाण काळजी घेवचे आता सर प्रोविजन आनी बाकीच्यो कांय गजाली आहा ती शोकॉज नोटीस काडली तांकां जास्तीत जास्त सील करपा खातीर सर पंचायत राज एक्टा प्रमाणे 46 आणि 66 सेक्शना सकयल मेळटा ताजे पयलीं सर डिसकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आनी लायट कनेक्शनाची एक नोटीस जर काडत सरळ जाग्यार येतात सर लायट आनी डिस्कनेक्शन आमी करया नाका पूण निदान भंय तरी दाखोवया येतले न्ही सर भरपाक पयशे तुमी आतां तुमच्या प्रयत्नान जवळ जवळ 7-8 नोटीस धाडले तेणे घेवन पयशे भरले घडये ते रावता आसतले पंचायतीची नोटीस येतली आनी आमी करतले सो वॉट आय सजेस्ट की हार्श एक्शन निमणे घेवच्या पयलीं सर ह्यो स्टेजीस आसा त्यो कवर करा एटलीस्ट रॉबर्ट सराचो टेन्युअर कंप्लीट जातकच फुडलो सरपंच कोण येतलो ताका तरी आमी सांगूंक शकतले की बाबा फाटल्या सरपंचान तुका हे घालून दिला त्या फुडें तरी भर तूं फुडें भर सर ते इतलें एक्स्ट्रा जे आमचे लोकल लोक आसात जे गांवांत घर आसा तांकां हे सगळें लागू जाता तिसरी बजेट हॉटेल्स म्हणजे बारीक हॉटेलांचे रेट 2000चे सोंपला 2000चे किलो आसा तांकां आमी 1000 to 1500 पर रूम अशें थारायल्या चवथो पॉयंट आसा ते स्टँडर्ड हॉटेल अबाउट 2000 to 5000 जे रेट्स घेता पळय ताका आमी रेट केल्या 2000 पर रूम ताचे उपरांत ती कॅटेगरी जे 5 आणि 10चे वयर ताका आमी केल्या 2500 आणि जी युनिक हॉटेल्स आसा जे एक दिसाक 1,50,000 अशें घेता पळय रेंट तांकां आमी 25 पर रूम घालपाचें थारायला हो बिला हें थारायला बट स्टील परत आमची जी फोर्टनायट मिटींग जाता तातूंत आमी खरं डिस्कशन करून ज्या हॉटेलांची कांय नांव आसा ती आमी डिस्कस करून फायनल करतले आनी फ्रॉम फर्स्ट एप्रिलांसून आमी ह्यो लागू करतले परमिशन काय नसले आता तुम्ही म्हणता लोक 10 वर्सां शॉपार चलयता मांद्र्यान पूण 1 रुपया रेंट भरिना आनी तुमी इतली वर्सां ओगी आसा ते पंचायत ओगी आसा शॉपांचो इश्यू म्हाका दिसता लास्ट 5 वर्सां हांवें कितें तुका सांगला की बाबा मांद्र्यान कितलींशी शॉपां आसा जी रेंट भरिना ओके हो प्रश्न फर्स्ट टायम येवंक ना रॉबर्ट तूं आतां सरपंच आसतना फर्स्ट टायम येयला आसलो पूण हेचे पयलीं कितले सरपंच तेन्ना हो इश्यू येयलेलो की बाबा मांद्र्यान जी शॉपां आसा ती रेंट भरिना लोक 10 वर्सां 20 वर्सां शॉपार चलयता पूण रेंट भरिना मॅक्सिमम शॉपार रेंटाक दिल्लेली आसा एवरेज रेंट पळोवन गेल्यार 5 ते 15 हजाराक रेंट चलता ओनर आतां रेंट घेवन घालता पूण पंचायतीक 1000 रुपया भरपाक कितें जाला काय म्हणटा ओनराक 50 लाख 1 लाख जर मेळटा एवरेज 2 लाख सुमार मेळटा भितरले 1,500-2,000 रुपया पंचायतीक रेंट भरपाक कितें जाला फॉर एक्झाम्पल पळय एक माझे जॉब लिगल आहा म्हाजे कडेन सगळें आसा पूण म्हाका कशें आहा एज पर गव्हर्नमेंट हे म्हाका एवरी इयर म्हाका ते रेंट कंपल्सरी भरपाक जाय पंचायतीन हांव येवन भरता कळ्ळें बाकीचें कितें भरिना मॅक्सिमम आउटसायडर आसा धंदो करता लाखाक कितलो करता म्हाका खबर ना पूण रेंट हे कंपल्सरी प्रत्येक मनशान भरूंक जाय ते जर भरिना जाल्यार आमी रेंट कित्याक भरपाचें भितर 100 शेडिंग ते आमच्या आयकना वा आमकां मान दिना सोडून ती बट सांगपाचें म्हणल्यार जे भायले लोक ते ओनर न्ही ओनर आमच्याच लोकल लोक फाल्यां अशें जावपाक जायना आमी जेन्ना तूं सेक्रेटरी सांगता काय त्या प्रमाणे एक्शन घेवप फाल्यां आमच्याच लोक येतले आमच्याच ग्रामस्थ येतले म्हणजे आमच्या धंद्याचेर तुमी सामकेच आड येयला म्हणून आमी तितले कडक वचना आमी तांकां नोटीस धाडून अवेअर करता की तेणी पयशे भरपाचे बारीक जी शॉपां आसा तांची रेट आमची आसा 5,000 आनी जे व्हडले शोरूम टायप बांदलेले आसा ताची 10 सो अशा वाठारांत जे वेजिटेबल शॉप बी आसा ते चड करतात म्हाजे सायडीन थोडे भोव पण कापडांची शॉपां ते करतात थोडे जाय काही थोडे भरिना आनी आमी तांकां फोर्स करूंक शकना
विजय गोयकारान सांगला आनी बरें एग्जाम्पल दिलां की पंचायतीचो रेंट तुमी भरा एग्रीमेंट मारून तांकां दिल्लो आसा ती भाशेन दुसऱ्या उलोवंक सांगपाक जाय न्हू. हांव तुका सोल्युशन टॅक्साचो कितें इशू येयल्लो तुमकां? टॅक्स जायती वर्सां कितें जालें टॅक्साचे 2 इश्यू आसले. एके वाटेन लोकल लोक येता आनी तो म्हणटा कितें 2000 रुमांक आमी जे बसयल्ले ते तांकां जोड लागता. बारीक गेस्ट हावस आसा 500 700 हजारांक पासून रूम दिता आनी तांकां 2000 एका रुमा फाटल्यान भरप प्लस गार्बेजीकूय वर्साक 2000 भरप. एक टॅक्स तो मातसो तांकां चड त्रास जाता आनी ग्रामसभेन फाटले टायम इश्यू येयलोलो ताका लागून आमी तें डिफरन्शिएट केलें. आमच्या लोकांक मातसो रिलीफ मेळचो म्हणून आमच्या बारीक लोकांक आमी 1000 रुपया केलो आनी जे मोस्टली भायलेच आसात जे मेजर हॉटेल चलयतात तांची रेट मोर दॅन 10,000 12,000-15,000 अशी रेट आसा तांकां मॅक्झिमम बसोवपाचें थारायलें आनी आमच्या लोकांक मातशें तातूंत रिलीफ मेळोन पंचायतीकूय भितर रेवेन्यू येवचो म्हणून आमी तें डिसिजन घेवन आमी तें करताले. एक्चुली खूब आदी करपाक आसलें सो तें जावंक ना सो म्हाज्या टेन्युरान हांवें तें आतां घेवन केलें. लँड कन्वर्जनाचो विशय आयलो. लँड कन्वर्जन म्हणल्या उपरांत हांवें डिटेलान सांगलां तें आनी तुमी आयकल्यात काही मेंबरान बोब मारली आनी आमचे मिटिंगे जाले खूब जाले आनी खूब वाठारान लँड कन्वर्जन जाता म्हणून आनी ते लास्ट करता TCP न्ही. सो लोकांचो इश्यू आसल्या कारणान की आमी आमचे पंचायतांसून रेजोल्युशन घेवन तांकां धाडटलें की मांद्र्यान एवॉयड करचें बट लिगली म्हाका दिसता तांकां तें करपाक जायना अशें म्हणून आनी जायती मनशांनी म्हटलें. बट हाचेर म्हाजी एक सेपरेट हें आसा आनी आदीसून हांव बोब मारता. आयज हांव कोदेलीर आसा आयज हांव सरपंच जाल्लो आसा सो आयज म्हाजी आनी हांव लोकांक विनंती करता की पण दिल्लीकार वो हरियाणावाले इवन कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी आसा जे जॉयंट को ओनर्स आसा आनी कितें आसा तांकां प्रेशरायज केलें वयता. डायरेक्ट एक शहर घेवप दुसऱ्या शहराक प्रेशरायज करप आनी लोक गरीब आसल्या कारणान कोर्टाक वचोंक शकना. लास्ट सेटलमेंट करून प्रॉपर्टी भायल्यांच्या हातान दिता आनी सामकें डेव्हलपमेंट म्हणटा ताका आनी पद्दत ना. 1 मिटर सरावंडिंगां सोडून कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट 3 मिटर 5 मिटर फ्लोर काडीत आसात आनी म्हाका हे पयलींसून हांव हेचे अगेन्स्ट आसा बट म्हाका ती संदी मेळनासली उलोवपाक. आयज हांव काणपणी उबो रावन सांगता मांद्र्या गांवांत आमचेच लोक थोडे जे 114 काडून ओनरांचे जावं देशप्रभू म्हणया देसाय म्हणया आनी कोण व्हडले ओनर आसात दोंगर आसात तांची 114 घेवन आमचेच लोक भोंवतात तेच लोक बोब मारतात की ती प्रॉपर्टी भायल्यान घेतल्यार डेव्हलपमेंट जाता आनी हें आतां आमचेर बोटां दाखयता. बट हांव म्हणटा हें स्टार्ट खंय जाता स्टार्ट जाता तें बेजीक जे आमचे लोक विकता आमचे लोक भायल्यांक विकतात आनी भायले आमचो मांद्रेचो ग्रिनरी वो मांद्रेचो गांव समोवपाक येयना ते आयल्या पयशे करतात ते विलास बांदतात आनी मागीर ते विकतात. आयची मांद्र्याची रेट आसा म्हाका दिसता स्टार्ट जाता 7 crores विलांची रेट अप टू 12-15 crores आसा. सो तुमी चिंता रेट खंय पावल्या. सो भायले जे लोक आहा तांकां मांद्रेचो मोग ना. मांद्रेच्या लोकांक मांद्रेचो मोग आहा बट काही सोशल एक्टिविस्ट आसात वो काही आनी आसात आमचे मदें भोंवतात ते मनीस भायल्यान हाडून प्रॉपर्टी विकता न्ही. आमचे लोक इनवॉल्व आसा म्हणून भायले घेवंक पावले मागीर ते सेटलमेंट करूंक वयतात. कोटींनी पयशे घातल्या उपरांत ते तिंगा झाडां लावचे ना तांकां बिल्डिंगूच बांदच्यो पडल्यो. सो तो मागीर TCP वयता TCP परमिशन दिता TCP परमिशन दिल्या उपरांत आमची अशी फायल जाता. आमची अशी फायल आतां 15 days केल्या पयले 1 month आसलो. विदीन 15 days आमी क्लियर करपाची नाजाल्यार BDO आनी मागीर DOP रेडीच आसा दिवपाक. सो हांव नको एक क्वेश्चन जातलें बट आमी हेचेर बरें डिस्कस करून फुडें व्हरपाचें चिंतलां. घडयेक आमच्या काही मनशांनी सांगलां की कोर्टाकूय आमी या म्हणून. सो हांव तांकां कोऑपरेट करतलो. की तुम्ही अराउंड 6 to 7 हॉटेल्सांक क्लोजर नोटीस काडला कित्याक? सांगपाचें म्हणल्यार एक स्पेसिफीक इश्यू आसलो आनी अशें जावचें न्हू एकाच फाटल्यान कित्याक लागल्या म्हणून तातूंत थोडे आसले जेणे टॅक्स भरूंक नासलो थोड्यांनी लायसनाक एप्लाय करूंक नासलें. सो आमी ताका रिमायंडर म्हणून एक पयली नोटीस धाडलेली तेचे उपरांत सेकंड नोटीस धाडली उपरांत तांणी परमिशनाय काडली पंचायतीचो टॅक्सूय भरलो आनी परमिशनां येयली. तातूंत एक माया हॉटेल म्हणून दांडोशे वॉर्ड नंबर 11 तातूंत आसलें. तातूंत कितें जालें म्हाका म्हाज्या टेन्युरान नात म्हणल्यार 3-4 फावट म्हाका कॉल येयलो की रातच्यो रोड ब्लॉक जाला आनी आमी म्हाका दिसता 4-5 मेंबर वचून इन्स्पेक्शन केलें. थिंगा म्युजीक चालू आसलें आनी रोड एंटायर ब्लॉक जालो. नेबर्स येयले नेबर्स म्हणाले तूं तरी कितें कर आमचो रिक्वेस्ट आसा कित्याक आमची हिंगा घरां आसा आमकां हिंगा न्हिदोंक मेळना मागीर मदत कितें तरी बाजार म्हणून घातलो
नायट बाजार अशें कितें केलें. सो आमी ताका वचून रिक्वेस्ट केलें. ताचे उपरांत ताका डिमोलिशन आमी काडल्या उपरांत म्हाका दिसना तेणें तें कमर्शियल बिझनस करप म्हणून. तरी जावन आमी कितें म्हणटा केन्ना लोकल आसा जाल्यार तूं तुजो बिझनस कर, रेस्टॉरंट कर, जेवण एक, बट वायलेशन करनाका. म्युजीक घालप, रोड ब्लॉक करप हें योग्य जायना म्हणून स्पेशली आमी ताका धाडली आनी ताका रिक्वेस्ट केलो की तूं हें सगळें बंद कर, नाजाल्यार आमी येवन आमचे फुडले कितें कारवाई करतले. तेच भाशेन आश्व्या एक लीलॉला म्हणून रेस्टॉरंट आसा, ताणें 2 वर्सां टॅक्सूच भरूंक ना. सो ताका आमी क्लोजर नोटीस काडली आनी ते कोणें तरी एक रेंटाक घेतला. सो तो मनीस पर्सनली म्हाका मेळ्ळो आनी ताणें सांगलें की हे भाशेन आसलें म्हणून आपणाक खबर ना, आपणाक सगळें अपटुडेट आसा. सो आपूण परमिशनाक घालता. तेणें म्हाका वेळ विचारली.